मगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत आमी एक ओस्त्रचो ताळो आयकला. ती देवाच्या आवयची स्तुती करता. आनी कित्याक जायत ते ओस्त्रचे गूण देवाच्या जिवितांत तिका दिश्टी पडटात. तो पूत मोगाल आसलो, तो देवाच्या आत्म्यान भरलेलो, तो दुसऱ्यांचें सूख आनी कुशालकाय पळयतालो, तो दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतालो, वेगवेगळ्या पिडेस्तांक सांपडलेल्यांक तो बरो करतालो. देखून ते ओस्तरेन ताच्या आवयची स्तुती केली. आमी म्हणटा, दोशी आवय दोशी भुरगीं. जर आवय बरे गुणांनी बोल्ले आसतली तर भुरगीं बरे गुणांनी बोलतात. पूण हे आयकून जेजू एक विचित्र जबाब दिता. दोसो अशें म्हणटा, बागी जे कोण देवाचें उतर आयकतात आनी ते प्रमाणे जिवीत सारतात ती बागी. खरेंच मारिया सुभागी आसलेली, कित्याक जेन्ना मारियेक देवाचें उतर आयलें तिणें तें आयकलें, थोडो वेळ नियाळ करून आनी त्या उतराक होयकार दिवन मारयेन आपलें जिवीत सारलें. खरेंच देवाच्या येवजणे प्रमाणे मारयेन आपलें जिवीत सारलें. भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे जियेता तो सुभागी, कित्याक तो आपणाच्योच कुशी फाटीं सोडटा. पूण अशें जिवीत सारूंक खूब कठीण, कित्याक अशें जिवीत सारतना खूब कोश्ट दूख सोसूंक पडटात, खूब अडचणी येतात, भितरल्यो आनी भायल्यो. रातचे दिसा आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक आनी मारयेची देख घेवन आज आमी देवा लागीं खालतेपणी मागुया.